असा राणाचे जुवे हांगा थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे नादोडा विलेज पंचायतीचो एक वायल्ड आयलंड हे राणाचे जुवे म्हणून हिस्टॉरिकल हे आयलंड आणि हांगासर जो हो आमी दिसता फाटल्यान हो ब्रिज हो 38 इयर्स पयलीं म्हणजे 38 वर्सां पयलींचो हो फूट ब्रिज म्हणून बांदलेलो आणि हो फूट ब्रिज त्या उपरांत तेचे मेंटेनन्स सारकें जावंक ना पूण थोडे आणि सध्या जर पळयल्यो जाल्यार हांगासर तेका हांगासर क्रॅक गेल्ले आसा फुडें थंयसर आणि हांगासून सकयसून पोंचून तेचे सगळे लोकांक बी आहा ते कलमेल्ले आसा आणि सध्या सामको इतलो डेंजर कंडिशनान आहा की हांगासून येयलो केन्ना तो कोसोन भितर सकयल पडोवंक शकता आनी अपघातूय जावंक शकता. हेतून तेंच्यांनी विलेज पंचायतीनूय तेंच्यांनी बीन आमदार आनी जे फिशरीज मिनिस्टर आसा तांकां सांगून तेंच्यांनी मागीर ते येयले त्या उपरांत तेंच्यांनी PWDची टिमींग हाडली आनी तेंच्यांनी घेवन हांगासर सगळें चेक बील केलें सगळें कितें आसा आनी आमदारांनी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां PWD की बेगीनच्या बेगीन तात्पुरती वेवस्था कितें तरी त्यो हे जर कोसाच्या बद्दल कितें तरी करा म्हणून. पूण त्या लोकांचो स्थानीक लोकांचो डिमांड आहा की हांगासर आमकां एक पक्को ब्रीज हो जावचो कित्याक हे ब्रिजचे दुसरी एक म्हणजे उदकाची पायपलायनूय हेच सायडींच्यान गेल्ली आहा आनी दुसरें जर ती कितें जालें जाल्यार उदकूय ना जातलें आनी आलतड पलतड येवपाक हांगासून राणाचे जुवे हे तरी नादोड्या विलेज पंचायती पळयलें पण तांकां येतलो जाल्यार हो ब्रिज आहा तो रेवाड्यान पडटा रेवाड्या विलेज पंचायतीचे हितून पडटा रेवाड्या टांग हांगासर पूण तांकां इतलो त्रास जातले की ते मागीर व्हडे ना जाल्यार आनी कितें तरी हें करचें पडटलें कित्याक पयलीं हांगासर तार आसली ते तारीनसून येतले म्हणून लोकांक खूब आनी पावसांच्या दिसांनी हांगाचे राणाच्या जुवे हांगासर दर वर्सा उदक भरता तेंच्या घरांनी उदक भरता 2-3 वर्सां फाटीं तेंचें इतलें लुकसाण जाल्लें की सबंद तेंचे 2-2 मिटर सुमार तेंच्या घरांत उदक भरलेलें जेन्ना दिवाळीचें उदक सोडलेलें तेन्ना हे खातीर तेंचो डिमांड आहा की बेगीनच्या बेगीन कितें तरी हांगासर ठोस उपाय करचो तात्पुरतो उपाय सद्या करचोच पूण त्याच बरोबर एक पक्को ब्रिज बांदून आमकां दिवचो म्हण तेंची मागणी आसा. सकाळी आमचो MLA पळय येयलो हांगासर आनी तशेंच PWDची टीम घेवन येयल्लो बरोबर तेन्ना तांकां इन्शुरन्स हे सांगलां तेंच्यांनी कितें अर्जंट बेसिसाचेर आतां बेगीन जाता तितले बेगीन हो ब्रिज मातसो कितें आहा न्हू तो रिपेर करचो म्हणून म्हणजे अर्जंट बेसिसाचेर कितें फाल्यां सकाळी कितें इन्सिडंट घडत म्हणून सद्या आमी 4 व्हिलर बीन कितें आहा ते सगळें बंद केल्या आनी बॅरिकेडींग घालून दवरला. तेन्ना हांव मागतां CMA कडेन आमच्या की हो ब्रिज आमकां मातसो पक्को बेगींतले बेगीन करून दिवचो म्हणून कित्याक ही आमकां एकूच इन आनी आवट भितर आनी भायर सरपाक ही एकूच वाट आसा आनी मेन म्हणजे आमची पायपलायन जर हे ब्रिजाक कितें जाल्यार आमकां उदकूय आसचें ना तेन्ना जाता तितलो बेगीन आमचो हो ब्रिज जावचो कित्याक हांगासर भुरगीं स्कुलाक वयता सगळे म्हणजे आमची मेन हेची लायफ लायनूच म्हणटा आमची ती जुयाची म्हणटा तो हो आमचो ब्रिज आसा. टोटल घरां कितलीं आहा? टोटल घरां हांगासर अरावंड 35 आसा नादोडा पंचायती. नादोडा पंचायत. स्टुडंटा खातीर येरेवडच्यान हांव श्यामसुंदर फडते. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.